जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. जेजून आमकां कृपा दिवन उठयल्यांत ताचे बरोबर वो वेळ सारच्याक जेजूक आमी ह्या नमस्कारान सगळें आमचें जिवीत, आमचीं चिंतनां, बरीं आनी वायट, आमची भावना, आमची चाल, आमचे अणभव हे सगळें ताच्या ताब्यांत करुया. ताका तें समर्पुया, ताका तें भेटोवया. आनी ह्या परी जेजू जो आमचो प्रत्येकाचो मोग करता त्या प्रमाणे तो आमकां पातकांतली सुटका दितलो. आमकां नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत ताच्या आसण्यांक, ताच्या हाजीरपणाक तयार करतलो. हे पवित्र बजवणेंत आमकां हो अणभव घडोवंकूच जाय, कित्याक तो हांगसराजीर आसा. तो जिवन जेजू आमचे बरोबर रावन आमकां तो आपल्या मोगाच्या किरणांनी भितरल्यान आमचें जिवीत तो नितळ निर्मळ करतलो आनी ताचें आसप जें आमचे भितर आसा तें आमी अणभवतल्या आनी आमचे उद्देशी तो दुसऱ्यांकूय बरेपण फावो करतलो. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका हाजीर जावया. आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आसा तितलें जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेत रावया आनी हे परी सगळें भितर आसा तें पिळून जेजूचेर दवरया. हे परी आमी बरो सुस्कार घेवंक लागतले. आनी ह्या सुस्कारांत जेजू आमच्या प्रत्येक सांद्यांत आमकां पेखोवणी हाडटलो. कुडीच्या पावंड्यार वय, पूण आमच्या चिंतनाच्या मनांत आसलेलीं चिंतनां सगळीं ताचे आमी स्वाधीन करीत रावतले. आनी चिंतनां गेलीं की भावनाय बी ताका एकवटोन तीं बी नितळ निर्मळ जावंक लागतलीं. ह्या दोनूय पावंड्यार कुडीच्या आनी मनाच्या आमी नितळ निर्मळ जालीं म्हणटच आमचो आत्मो
त्या पावंड्यार आमी जेजूच्या एकवटान रावता म्हणटोच थंयसरूय नितळकाय येतली. आपलेपणांत आमी रावचे ना, पूण जेजू आमचें जिवीत म्हणून आमी जियोंक लागतले. अशें घडोंक लागलें आमची उतरां पर्यान बदलोंक लागतलीं. ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें दाखयतलो. आमची चिंतनांनी तो आपली जेजूची चिंतनां हाडटलो आनी आमी त्या प्रमाणे आमचें जिवितूय जियेतले. जेजू तुका आर्गां, मोहिमा, वाखाणणी सगळ्या वेळार प्रत्येक सुस्कारांत तुका आमी हाजीर आसांव म्हणटोच आमचो प्रत्येक सुस्कार दिनवासणेचो आसतलो. ताका लागून भितरल्यान आमच्यान आलेलुया 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 म्हणोंक जाता. आनी तें म्हणून जालें म्हणटोच भितरल्यान आमी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस हे भाशेन भितरल्यानूय वाखाणणी तुका, मोहिमा तुका हे भाशेन आमी भितरल्यान उद्गारूंक जाता. ताचें आसप आमचें जिवीत ताच्या आसण्यांत आकारून येतलें. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरा. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका हाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरोक कधीच दिवं नाका. तुज्या
तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वखणच्या तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वखणच्या हारका आनी महिमा तुका जेजू तूं इतलो फुडाकार घेताय आनी म्हजो तूं मोग कोत्ताय ह्या संबंदांत भितरल्यान तुजे बरोबर हो वेळ सारूंक म्हाका गोठाय दी म्हजें मन तुजे थिराय आनी तुज्या उतरांनी हांव घडोवन येतलों एक मात्र हांव जाणो प्रत्येक सुस्काराच्या पावंड्यार म्हजें जिवीत हांव आतां सावन सादतलों कित्याक आतांचोच वेळ खरो वेळ म्हज्यान आदल्या घडण्यांत म्हजें जिवीत जिवंक जायना ना म्हणून फुडल्या आतांचो वेळ वो खरो वेळ आनी म्हत्वाचो आनी हांव तर प्रत्येक सुस्कारांत तुका आजीर जायत जाल्यार ह्या परस आनीक जिवीत इतलें बरें ना तुजे बरोबर हांव तर म्हजें जिवीत आनी ह्या एकवटान सारीत जाल्यार तूं जशे भाशेन जियेताय ते भाशेन हांवूय जिवंक लागतलो कित्याक हांव धाकटलो तुजो सांदो तुका आजीर कोत्तलो म्हज्या सगळ्या अणभवांक सगळ्या प्रसंगांक जेजू आर्गां आनी दिनवास महिमा तुका प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक हाजीर जातना सुस्कार भायर सोडटना हालेलुया हालेलुया म्हणत रावया भितरल्यान आनी हे परी जेजू जो आमचे भितर आसा तो आमचे कुडीक मनाक आत्म्यांक पेकोवणी हाडटलो सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर हो उद्गार भायर सरोनी आनी त्या प्रमाणे सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया पिळून सगळो सुस्कार भायर काडया आनी पळयतल्यार तुमी कशे भाशेन आमी खूब सुस्कार भितर घेतले आनी हे परी आमचे भितरलें जिवीत बदलोंक लागतलें कित्याक प्रत्येक आमच्या भितरल्या सांद्यांनी जेजू जिवंत जातलो
आनी तो जिवंत जालो म्हणटच आमी जिवाळ जातल्या. आमी ताच्या आसण्यांत परजणूक लागतल्या. नाजाल्यार आमचें रूप सदांच निराशेपणाचें. हें सगळें बदलोन जेजूची किरणां मोगाची आमची आख्खें जिवीत दुसऱ्यांक तुका आजीर कोत्तलें. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनी एक शारोत्त दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाळ आसतलो. प्रत्येक सुस्कारान जेजू तूं आमचे बरोबर आसाय आनी तूं आमचे सवेंच न्हय पूण तूं बापा सवें आसाय. तुजे उदेशी आमकां शारोती तुवें आमकां दिता म्हणलाय. तो आमचे सवें तुचे आनी बापा सवें आनी हे परी आमकां सगल्यांक ह्या एकवटांत आमकां जिवंक तो मदत करतलो. ताका लागून असलो उद्गार ह्या स्तोत्रांतल्यान आमच्याय काळजांनी उप्रासतलो. स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांत थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हालेलुया म्हणून सगलो गोत ताका वाखाणुया. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतानो. सगळे तुमी ताच्या दोलबरानो ताची वाखाणणी करात. पृथ्वी वेले राजा आनी सगळे पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सिबीदार, जाणटीं आनी नेणटीं, तरणाटीं आनी म्हातारीं, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुर्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां, तीं सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू. कित्याक ताचें एकाचेंच नांव थोर व्हडतें.
स्वर्ग आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. हे वाखाणणेंत आमचे हालेलुया हालेलुया भितरल्यान म्हणून सगळें आमचें आसा तितलें देवाक वाखाणू. होच जेजू जाका आमी पळोवन वाखाणटा बोजता, तोच जेजू आमच्या काळजांत सारको भितर रिगोन आसा. तो आमचे भितर जागृत जावन आमचे सगळें भितरलें अंतस्करण बदलतलें. ताज्या आसनांत आमी परजळूंक लागतले. आपलेपणाचें सगळें भायर सरतलें आनी जेजूचें आसप आमचें सवें अदीक आनी अदीक वाडोवन ताची आथेरां आमी जातल्या. आमी ताका आजीर करतल्या आनी तो आमचे उदेशी आपलो कार्य फुडें व्हरतलो आयच्या दिसा. आपले परचेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलेली पोरजां. सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणांक जे आपलो जल्माचो दीस समरमतात, ओ काजाराचो दीस मनयता, ओ आपल्या समर्पणाचो दीस आठवण ताची कोत्ता, ह्या सगळ्यांक जेजू तुज्या आशिर्वादान भर, तुजें बेसांव तांकां दी आनी कृपेन तांकां सगळें ताचें आदलें जिवीत धुवन काड, पुसून काड आनी तुज्या आसल्यांत तीं अदीक वाडो. जीं दुयेंस आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां, पूण चड करून कोवीड जालेल्यांक तांकां सगळ्या जाणांक राख आनी सांबाळ जेजू, कित्याक तीं तुजें सवें आसात आनी तुकाय तें दुयेंस लागता. पूण तूं आमकां पेकोवणी हाड, गोठायेन भर आनी जीं कोण निमाण्या वखदार जीं आसात तांकां तूं गोठाय दी. तीं एकसुरी ना, तूं तांचें सवें आसाय आनी तूं तांकां तुज्या गोपांत घेताय. म्हणून ह्या आसण्यांत तीं अदीक आनी अदीक घडोवन येवं. जीवन सोम्याची consor kori suropai त्या सोम्याची सदांच तूं आस्तलोय शियासोनाशेली तुका नमन करता
gladly bow my knee, and worship you alone. Porgot kortam, moi জীবন somjaci, kursar neloi, patka buksun munchaci, sodastu astoloi, siasona sheli, duka no man kortam, bagun mochi dimi. Forever you will be the Lamb upon the throne, I gladly bow my knee, and worship you alone. Jesus, in today's readings, you ask us to recognize the working of the Spirit in our mission. You told your disciples that you would send them the Spirit of truth who would guide them into the truth. You knew very well, Lord, that your disciples had not fully understood on their own everything that had been taught and revealed to them while you were there physically with them. You knew that they would need the ongoing guidance and help of the Holy Spirit after you had returned to the Father. And that is why, Lord, you promised them the Holy Spirit which would give them a better understanding of God's plan, wisdom, power, and glory. And then we see, after having received the Holy Spirit, the disciples boldly go and proclaim the good news. Earlier they were afraid, but now they are given courage and strength in order to deal with any challenge that may be before them. And in this way, Lord, you give each one of us the Spirit so that we too may then proclaim your kingdom. You tell us, Lord, that the Holy Spirit is our teacher and helper. In our lives, if we reflect, we realize that through the guidance of the Holy Spirit, we proclaim the same ancient faith which the apostles taught. We are not only sharers of the same faith which you have given to the apostles, but we also have the same Holy Spirit that raised you from the dead. Lord, you give each one of us the Holy Spirit as a divine teacher and helper,
so that we may grow in wisdom and knowledge. The only thing what's required is for us to be attentive to the working of the Spirit in our lives, for us to recognize the presence of the Spirit and to act accordingly. We need to tune ourselves to the frequency and the wavelength of the Spirit. Similarly, in the first reading, St. Paul explains the most satisfactory way in which we can proclaim Christ's message, and that is by our words and our deeds. Lord, you asked us to do the same thing. Through your teachings, you wanted us to be a witness, to proclaim your teachings through our words, through our actions. As St. Paul says, if we do this, then God's Spirit will provide for the growth. And Lord, we ask you today to help us in our mission to proclaim, in our mission to build your kingdom. We ask you, Lord, to give us the strength, to give us all the graces that we need, so that our actions, our words may be words of life that make a difference in the life of others. And now, Lord, we place before you all our prayers and petitions. Lord, we pray for all those who are suffering from COVID-19. We ask you, Lord, to be with them in these times. We also pray for the victims. We pray for the doctors, the medical staff who toil day and night. And above all, we pray for the government authorities that they may take appropriate actions for the welfare of the people. We also pray for those who are suffering from other ailments. Especially, we pray for Luisa Dias, who's showing moderate bilateral pneumonia. We also pray for all those yet to undergo a surgery or those awaiting further treatment in the hospitals. Lord, we also ask you to bless each and every citizen, each and every person, so that during these times of the lockdown, they may adhere to the norms, that they may be responsible for themselves and also the safety of others. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for all those who feel lost, who feel rejected, who feel that there is no one for them in this world. Those who feel betrayed and neglected, discriminated. We ask you, Lord, to be their strength, their guide, so that they may be comforted by your word and presence. We also pray for all those in the home for the aged, destitute houses, and we ask you, Lord, to bless them and those who work for them and take care of them. Lord, we also pray for all those who have asked us for their prayers. We pray for peace in the world, peace among nations,
among religions. We pray for peace in the neighborhood, in our families, and in us. Lord, we also pray for all those who have gone astray, those who have been led astray, as well as those who themselves have gone away from the church. We ask you, Lord, to let your light shine on them so that they may see the truth. And above all, Lord, we ask you to help us, to be with us, and guide us and protect us as we go about proclaiming your word through our words and deeds. जेजू आर्गान दिनवास तुका कित्याक कितलीं जाणां तुका एकवटोन आपलो वावर दुसऱ्यां पासत कोत्तात. तांकां हें दादोसपण आसूं दी की तूं तांचे सगळें हो मोगाचो वावर हो सॅक्रिफीस कोत्ताय म्हणून तांच्या जिवितांत तुजो आनंद वाडोवन दी. दुसरें आनी कांय दादोसपण ना, फकत तुजें सवें. आनी तुजें सवें केलें म्हणटच तूं आमकां कितल्याशा देण्यांनी बरयत आसाय. आनी ही देणी आमचे पासत न्हय, पूण ही सगळ्या दुसऱ्यां पासत आनी ती वाडत वेतली. तातूंत आमी खोलायत वेतेल्या. आर्गानी दिनवास तुका जेजू, मोहिमा आनी वाखाणणी. आतां कितलींशीं जाणां आमी ह्या पवित्र बसवणेंत वांटो घेता. तांकां तूं सगल्यांक कुडीची, मनाची, आत्म्याची पेखवणी दी जेजू. ही पेखवणी तुमच्या सांद्यांनी तुमी अणभवात. जेजूच्या एकवटान तुमी आसात न्हय प्रत्येक सुस्कारांत, तो ह्या सगळ्या सांद्यांक साऊथ भलायकी फावो करतलो. गोठायेन तो आमकां बोदतलो आनी बरीत आसा. आमी ताचें सवें वाडत आसा. आमकांच न्हय, पूण आमचे उदेशी सगळीं जीं आमचीं आसात तितल्यांकूय जेजू आमी तुका ओपून दिता. तुजेशी हाडून तांकां तुका आजीर कोत्ता. भायल्यानूच न्हय, पूण भितरल्यानूय बी. सगळ्यां बरोबर जेजू, तूं आमचे सवें बापाक हे मागणें उबार. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता.
सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात कुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणा मांदिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीज ती म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे.